कुडणे साखळी वाठारात खेळा मैदाना लागसार गणेश मळीक ह्या तरणाट्याक ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्या। मैदानाचेर धांवत असताना अचकीत सुण्यांनी झाडाच्या दिकेन धाव घेत नेटान भोगपाक लागले। त्याच वेळार तरणाट्याक लांब काळी शेपडी दिश्टी पडली। सुणे बोकिल्ल्यान आनी ब्लॅक पॅन्थराच्या फाटल्यान लागिल्ल्यान पॅन्थर झाडाचेर वचून बसलो। उपरांत ताणें रानाच्या दिकेन धाव घेतली। पळयात। हांव सकाळी 8:30 सुमार रनिंगेक येता ह्या ग्राउंडार। तेन्ना ग्राउंडार येताना कुत्रे भोगताले म्हणून तो असो काळो कोण तरी येयलो। हांव काटांडर म्हणून तो मागीर पळयत जाल्यार तो झाडार चडलो वयर। झाडार चडटकूच मागीर ताका हांगासून व्हिडियो काडली तेजी ह्याच पोजिशनाचेर रावन आनी मातसो व्हिडियो बंद केलो आनी सकयल गेलो आनीक मातशें लागीं काडटलो म्हणून। आनी मागीर तो हांव सकयल येता तो पळोवन तेणी उडकी मारली सकयल। मागीर तो पळलो तसो आनी मागीर हांवें दनपारा पर्यंत म्हाज्या फ्रेंडाक कन्फर्म करपाक लायली व्हिडियो धाडून की कितें हें काटांडर का ब्लॅक पॅन्थर। मागीर तो म्हणपाक लागलो ब्लॅक पॅन्थरूच म्हणपाक लागलो ते हे कुत्रे बी कितें भोगताले ते मातशे फाटीक लागले कुत्रे भिवन तो मातसो वयर चडलो झाडार आनी मागीर हांव लागीं वयतकूच तो उडकी मारून पळलो। मागीर ह्यान पयलीं केन्ना अशें दिसला हेवटेन हाज्या पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं बिबटो आसलो ताका धरून व्हेल्लो फॉरेस्ट ऑफिसरान। बिबटो बायन पडलेलो थंय रानांत गेल्यार। ब्लॅक पॅन्थर बीन तशें केन्ना ब्लॅक पॅन्थर हांव तरी 25 वर्सां जालीं ह्या गांवांत आसा म्हटल्यार जन्म जाल्ल्यार आजून पर्यंत केन्ना ब्लॅक पॅन्थर पळोवंकूच ना कोणी। मागीर कितें तुका अंदाज कितें आसा की ह्यान पयलीं केन्ना ब्लॅक पॅन्थर म्हणटा तसो हांगासर दिसूंक ना? खंयसून येयला आसतलो? कसो कितें पावलो आसतलो हांगा? तो मायनींग तेवटेन मायनींग चालू जाल्या न्हू तेवटेनूच येयला आसतलो तो। कित्याक लास्ट 10 days म्हाका स्टेटस पळोवन म्हाज्या भावान फोन केल्लो तो कारवारान तेवटेन येयलो दिसलेलो म्हणून आपल्याक, पूण कन्फर्म नासलें कितें तें माजार काय आनी कितें तें। तो तेवटेनूच मायनींग एरियेसून येयला आसतलो हेवटेन। मायनींग सद्या बंद आसलें न्हू? मायनींग बंद आसलें आतांच चालू जालां त्या आवाजान बीन तो हेवटेन चल्ला। तो चड व्हडलो बीन ना असो एक 1-1.5 वर्साचो आसतलो बारीक, चड व्हडलो ना तसो। ही सैमातली एक अजाप करपा सारकी गजाल आसता आनी हो काळो वाघ जो आसा तो सद्या कुडणे गांवांत दिश्टी पडलात आनी तेका लागून त्या वाठारांतले लोक जे आसा हे अचंबीत जाल्ले आसा की हो काळो बिबटो किंवा काळो वाघ जो आसा तो हांगासर खंयच्यान येयलो। आतां कुडणेचो जो वाठार आसा ज्या वाठारांत सद्या मोठ्या प्रमाणात लोकखनीज वेवसाय सुरू आसा तर त्या गजालीक लागून हांगासले जे रानटी प्राणी आसा तेंचेर हावळ येयल्लेली आसा, तांकां संकटां निर्माण जाल्लेली आसा आनी तेका लागून तेंचो वावर जो आसा हो लोकवस्ती लागसार वाडत चल्लेलो आसा। कुडणे गांव एका तेंपार जंगलांनी ग्रेस्त आसलेलो आनी हांगासर कुमार खणींतली राय जी आसा तेचे वयल्यान आमकां कळटा की कशा पद्दतीन हांगा झाडां झोपां उदक आनी तांकां खावपाक ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा त्यो ह्या वाठारांत मेळटाल्यो आनी तेका लागून हांगासर बिबट्याचो वावर आसा हे अजब करपा सारकी गजाल ना, पूण एक दुर्मीळ वळखलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा हांगा दिश्टी पडलो। तेका लागून लोकां भितर ही तेची उत्सुकता जी आसा ही निर्माण जाल्लेली आसा आनी ह्या काळ्या वाघाचें संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर वन खात्यान बेगोबेग हांगासर लक्ष दिवप गरजेचें आसा।